नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरी म्हणून आयिल्ले श्री वेंकटदास श्रीनिवास नायक बँगलोर त्यांनी मूळ बळकूरचे. तुमका नमस्कार नमस्कार. स्वागत. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता आणि त्यानंतर आम्ही तांगेल्यागे उलोवच्या सुरू करूया. त्यांनी रामय्या विश्वविद्यालयाचे इंजिनिअरिंग कॉलेजांतू प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसाची. मूळ त्यांनी बळकूर होन्नावरचे. सिंपल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग अशी हांगेले व्यक्तिमत्व. साहित्य सेवा ज्ञान साधना केलेली हे सोयरे. हो, अगदी हांव संक्षिप्त तांगेलो एक परिचय करून दिता. तांगेले प्राथमिक शिक्षण बळकूर आणि महाविद्यालयीन शिक्षण इडगुंजी होन्नावरान जाले. धारवाड युनिव्हर्सिटींतू पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि तदनंतर तमिळनाडू विश्वविद्यालयासान ऑनररी डॉक्टरेट प्रदान केला. कन्नड साहित्य परिषदेसान कन्नड सेवा रत्न प्रशस्ती, स्वामी विवेकानंद प्रशस्ती, कन्नड कन्मणी प्रशस्ती, परिसर प्रशस्ती, BKS वर्मा कला दर्पण प्रशस्ती अशी अनेक प्रशस्ती दिवन तांकां सन्मानित केला. अनेक महाविद्यालयांतू त्यांनी एक गेस्ट लेक्चरर म्हणून भेट दिताची. अशी तांगेले एक प्रतिभावंत व्यक्तिमत्व. आता बाकी तांगे बद्दल माहिती आम्ही तांगेले उलोवन गुंतकरून घेऊया. तुमकां आनीक पण स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तर सर्वांक विचारचे प्रकार एक तुमगेल सानपण कशी आशिल्ले आमकां पयलीं सांग. हांव उत्तर कन्नड जिल्हे होन्नावर तालूक बळकूर हांतू जल्लो. वय. बळकूर तावळी आमी शिकचे टायमार आमकां सने एक सवलत नाशिल्ले. एक बस येत आशिल्ले. ते बसक आमी राखूंक येनो होन्नावर वचका जाल्यार बिची जेवो आनी खंय वचका जाल्यार बिची एक सकाळी एक 6 घंटे बस. ताजे नंतर आनीक बस म्हळ्यार आनी 1 तास राखता आशिल्ले. आतां तशें न्ही. आतां भारी हें जालें जाल्यार आमगेलें प्राथमीक शिक्षण जाल्लें बळकूर प्राथमीक शाले. तदनंतर इडगुंजी हायस्कूल म्हूण आसा. थंय तावळ बंदिल मात्र आमकां तावळी सने येवस्तना एक 7 धरून घेनो आमी पावस आतां पावस आयलो म्हळ्यार रज दिताची. वय. इतले पावस आतां रज दिनाशिल्ले. आमी ते बॅग घालून घेनो शालेय वचचे. तें आतां उडगास करून घेतरी भारी खुशी जाता. आणि तुम्ही 7 ते धरून वचचे म्हणले. आता 7 ते पळोवंक जाल्यार म्युझियम वचका कितके 7 ते खंय दिसनाच. आतां 7 ते म्हळ्यार आतां धर घेतले तांकां कसली कमी पडशे उणीशें. आतां पयलीं तूं 7 धरून गेल्यार घरांत सांगता आशिल्ले थीम नाका म्हूण सांगून उठल्याक एक 7 दिता आशिल्ले. आमकां ते कितले खुशी आशिल्ले म्हळ्यार तितले संतोशान आमी. आनी पांयां चप्पल व्हरी नाशिल्ले. चप्पल नाशी कॉलेज आमी हायस्कुलाक वता आशिल्ले. इतलो आनंद आशिल्ले. आमगेले मास्टर बी तशीची अद्भुत. त्या टायप मास्टर आमकां आमी उडगास करून घेवका एकेकडे आसाची म्हळ्यार एक 90-95 वर्सां एकेकडे ना. जाल्यार बी तांगेर एक आमी अक्षर शिकिले आमी केन्नाची आमी उडगास करून घेवका. तुमकां कन्नड विशयांत मस्त आसक्ती. तुम्ही कन्नड मस्तीतलं साहित्य बरयला. ताच्या बद्दल थोडें आमकां सांगा. कसन कसन बरयल्या, तो वर्ग कसो प्रकाशीत केला ते सांग. म्हाका कन्नड भाशे बद्दल पयलीं स्टार्टींग तितली आसक्ती नाशिल्ली. म्हाका हांव इडगुंजी हायस्कुलांत PUC कॉलेज स्टार्ट जाल्लें. PUC कॉलेज स्टार्ट जालें तेन्ना MN नायक म्हणून एक कन्नडा मास्टर आशिल्लो. ताणें रन्नन गदायुद्ध म्हूण एक पाठ आमकां केलो. ताणें केल्लो पाठ पळोवन हांव अयो देवा कितलो म्हळ्यार तो रन्नान तें गदायुद्धांत तो ताणें कोणें भिमान आनी दुर्योधनान युद्ध करचें पळोवन ताणें खरें मुखार आयलें सुद्दां दिसलें म्हाका. ते पळय चित्र समग्र चित्र मुखार आयलें. तांणी म्हाका तावळ स्टार्ट जालें तें कन्नड अभिमान. हांव कसले एक कन्नड मास्टर जावन म्हणून
त्या वळीची आमकां अनुकूल जालें कर काय म्हणून जाले रे मुखार जेतकी नामांक कोत नाशिल्लें देवा दयेन मुखारी हांव हय. उपन्यासक गेलो. आनी ती कितले तुमी पुस्तक बरयली. हांवें बरोवका म्हूण म्हाका पयलीं बरोवका म्हूण खंयची एक आसक्ती नाशिल्ली. हम्म. हांव बेंगलोरांतू कर्नाटक चित्रकला परिशदांचो हम्म. हांव थंय विजिटींग म्हळ्यार सहाय्यक प्राध्यापक जावन आशिल्लो. हम्म. थंय चित्रकला परिशदांत बरी कलाविद आर्टिस्ट थंयची. ಹ್ಮ್. म्हाका ಕಸನೇ ಗೊತ್ತಾ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು सांगता आशिल्ले. हा. म्हाका थंय एकलो लेक्चरर आशिल्लो डॉक्टर बाबू जतकर म्हणून ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ जावन ರಿಟೈರ್ಡ್ जाला आता. ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಮಾಡಲು. ಸರ್ ನಾನು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲು. हांव कसन केलें तावळी म्हाका बरोवची म्हळ्यार गोतना. फस्ट एक हांवें बरी साहित्यांत बरयलें कन्नड मनसिगोंದು कन्नडी म्हणून एक सान एक लेखन बरोवन प्रजावाणी पत्रिकेक तावळ उठून इंटरनेट हे उठून ना बरोवन वचून MG रोडा वचून दिवन आयलो. दिलें वचून ऑफिसा भितर वचून दिलें, प्रकट जालें. तांणी 50 रुपया म्हाका एक चेक पेटयलें, होगी उरलो. त्यानंतर सुमार दिवसानंतर आनी कॉल येयलो म्हाका. जाल्यार तुमकां काही बरोवच्या कळ नाशिल्लें, आसक्ती नाशिल्ली, तुमी बरयलें ते 50 रुपया चेक पळोवन भारी खुशी जाली उरतली. म्हाका कितलेंय हांव लेखन आतां हांव बरयचें पुरो, एक हांव कितलेंय बरोवचें पुरो, एक 5-6 हजार वयर बरोवचें पुरो, 1000 लेखन बरयलें बीजे फस्ट म्हाका प्रकट जे लेखन आसा तें संतोश जाल्लें पळया, तें कितलेंय तातूंत संतोश जायना. तांणी म्हाका एक दीस फोन करून आनी बरयना हांवें म्हणालें. अयो हांव सांगलें बरयलें, तुमी म्हाका ताका गौरवादीन दिलें ना, तूं कले ಬಗ್ಗೆ बरय म्हणालें. कले ಬಗ್ಗೆ बरय म्हळ्यार म्हाका कसन बरोवका बाबा कले ಬಗ್ಗೆ. आमी गेले थंय चित्रकला प्रदर्शन जें थंयचें. हांव कला प्रदर्शना बद्दल बरोवं वयता म्हण ताका विचारलें, बरोवचें स्टार्ट केलें. म्हाका कशी बरोवका स्टार्ट करता म्हूण वतना पत्रिके लोकांक अशें बरय, तूं अशें बरय, अशें बरय म्हूण शिकोवन दिलें. कमी मळेरीची पत्रिकेंत प्रजावाणींत तावळी कमी मळेरी मेट्रो म्हण एक विभाग येत आशिल्लो, प्रति दिवस 1-2 लेखन म्हगेलें. सतत म्हगेलें लेखन ना म्हूण ना, रेग्युलर जावन कला लेखन दिवसा म्हगेलें कमी म्हळ्यार 1-2 येत आशिल्लीं. 30 दिवस 35-40 तशी कमी म्हूण सांगले बी 1000 लेखन प्रजावाणी पत्रिकेंत म्हगेलें आयलें. तदनंतर तांगेलें कर्नाटक दर्शन म्हूण एक मंगळवार दिसत आशिल्लें, तांत बरयलें, सुदांत बरयलें. अशीची म्हगेलें दुसरे पत्रिके बरोवचें स्टार्ट केलें. हांव विचारूंक वता आशिल्लो, तांणी म्हाका फोन करून न्हू पयलीं एक विजय कर्नाटका पत्रिकेच्यान तांणी फोन केलो. फोन करून तूं म्हाका एक लेखन एक वारा दिवचें येता तुवें म्हणें. ना म्हणें, वराय म्हयने 1 दी म्हणाली, कळ्ळें, म्हयने तुमी 2 दी म्हणाली, वराय 1 दी म्हणाली. सो अशी सतत 4 वर्सां हांव बरयलें. भारी संतोश. एक बरवणीक कशें स्टार्ट जालें म्हळ्यार उठलोक विचारताची तूं कितले वेळ जाता, सुमार एक दिवस कितले आर्टिकल बरोवचें तूं. ना हांव बरोवचें भाई 5 निमिश, 5 निमिशान हांव आर्टिकल लेखन बरयता. उठलोक आश्चर्य. म्हाका आतां बरोवका म्हणून तें इमिडिएट बरोवका तशी बरोवन जावं गेलें, पेटोवन जावं गेलें. म्हळ्यार बरोवका जाल्यार कशें म्हळ्यार आमकां तें इंट्रस्ट उरता, इंट्रस्टान बरयलें बरोवन न्हू, आनी त्या विशयाचें नॉलेज उरता आनी इंट्रस्ट उरल्यार तुमी बरोवन काडचो. आतां कलाविद लोकांक कितले हांव कितलो परिचय जाला म्हळ्यार म्हाका तांकां कोतना, हांव तांकां कोतां भारी. आनी एस्पेशली म्हाका एक खूश आशिल्ली आमचे गेले कितले लोक कलाविद आसाचे. हांव उडपी, मंगळूर, तदनंतर आमी उत्तर कन्नड जिल्ले आमचे गेले कलाविद लोकांक सोदून एलया मरया कायली उरता न्ही तांकां कलाविद सुमार लोकां लेखन हांव बरोवन तांकां हांवें तांगेलो परिचय केलो. आनी तो उडपांत एक 7-8 लोक आसाची. विद्या पै म्हण आर्टिस्ट एकलो आसा. तदनंतर आनी एकली गायत्री नायक म्हणून मंडला ती करता, मंडला आर्ट करता. तदनंतर मंगळूरांत विणा श्रीनिवास म्हणून काव्य आर्ट करता. तशी सुमार लेख 15-20 लोक आमचे कडेन हांव विचारंगे न्हू तांगेले बरोवन म्हाका एक संतोश. तशें आमचे गेले लोक कितले की कलाविद आसाची तांगेले बद्दल बरोवका न्ही हांवें.
म्हणून तांगेल बरयलें हांवें तांचे बद्दल. आता आम्ही बी विचारलो तुम्ही एक आमगेल कोंकणी कलाविद, तुम्ही एक बरे साहित्य म्हणून आम्ही कशे तुमकां शोधून काढले तशे. तर तुमगेल हे जालें आनी खंयचे खंयचे अशी कादंबरी पुस्तक बरयल्या तुम्ही कन्नड? म्हाका बरी चित्रकले ಬಗ್ಗೆ बरोवन रोडेशिल्ली म्हाका. एक मुगेलो एक स्टुडंट आर.जे. प्रदीप म्हणून आसा 92.7 FM ಅಂತ ಓದ್ತು ಕರ್ತ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೀರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕತೆ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ सर बरीरी सर म्हणाल हांव तेन्ना कसं केलें उठून आलोचना केली मिगेल सणपणान जेल्ली एक स्टोरी हें कोण गेलो एक पात्र घाल न्हू गेरू मराद कथे म्हणून एक बरें हांव सणपण आशिल्लें तेन्ना रोज काल्यार आमी कशे वता आशिल्ले खजूरूक चडलो ताजे जेलिल्लें हें गेरू मराद कथे म्हणून एक बरयलें सार्थक बदुकू एक बरयलें एक स्टोरी बरयली ताजे नंतर पाती दोणिಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ म्हणून एक लेखन बरयलें ताजे नंतर इडगुंजवन देव्वा म्हणून पयलीं उठून दैव पळयत आशिल्लें आराम नामण भितर हाणगेनू दैव पळोवंगेनू ते कसं की म्हळ्यार नुगे सप रजेना आजेना मारले भितर तिका दैव वता म्हणून ते आमी उठून पळयलें सणपणांत तसो एक 15-20 स्टोरी बरयले हांवें ताजे नंतर आतां एक 25-30 स्टोरी बरयली आनी सಣ್ಣ सಣ್ಣ ಕನ್ನಡಾಂತೂ ಬರೈಲೆ ಕನ್ನಡಾಂತೂ ಅಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೊಂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ತಿನ್ನಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು ಅಶಿ ಏಕ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಇರ್ತಾ ಅಶಿ एक बरयलें अशी बरोवन सुमार जने म्हाका बी संतोष आम्ही किंवा लोक सुमार लोक सर ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಇವತ್ತು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ म्हणून फोन करचे सुरू केलो मग खुशी जालें म्हळ्यार म्हगेर एक कसं की म्हळ्यार कलाविद आमचे राशी लोक असायची तांकां पावपा बसना कशें येवका म्हणून तांकां खुशी जालें सर तुमी तुट आमगे बद्दल हें करताय म्हणून सांगिल्लें न्हू सिंधू कामत म्हणून करता बेस्ट आर्टिस्ट ती हांगा उडपांत आसा तांगेर परिचय केलो आनी आमचे सुमार एक 15-20 लोक हांवें परिचय केलो म्हाका भारी संतोश आसा ताजे बद्दल. आता तुमगेल साहित्या बद्दल सांगले तुम्ही पहिले सान असताना हांगा बळकुरांतू भजन म्हणची पद्धती पहिला आशिल्लो सगळ्यां जाल्यार आता बी तुमगेल बँगलोरा घरान तुम्ही सद्दां भजन म्हणटा म्हणजे अभिमाना गोष्ट ती आमगेल एक परंपरा चलत आसा तर कोंकणी भजन म्हणटात की तुम्ही? आमी म्हणटाची घरा कडेन आमगे घरा कडेन म्हळ्यार आमगे गांवांत फुल्ल प्रति दिवस भजन म्हणटाची आमी हांगा म्हणटाची आमी मांडा म्हणना तशी कोंकणी भजन म्हणटाची एक 2 लाईन सांगता. सांग. सरस्वती माता शारदा सरस्वती माता शारदा आरत करता भारत माता आरत करता भारत माता सरस्वती माता शारदा. सुंदर आणि ते दिवू लावचे वेळार एक भजन म्हळ्यार भारी बरे लक्षण तुम्ही प्राध्यापक उरच्या देखून मस्त चेडवाले एक गुरु जावन आसाचे तुमगेल गुरु कोण आशिल्ले? मुगेले म्हाका हायस्कुलांत शिकिल्ले M.N. नायक मास्टर म्हणून सांगलें ताजे नंतर होन्नावर SDM कॉलेजाक गेलो SDM कॉलेजाक गेलो तेन्ना कसं जालें की म्हळ्यार म्हाका थंय N.R. नायक म्हणून प्रिन्सिपल आशिल्लो तो जानपद तज्ञ तुमकां गोतूरचे पडतो सद्या आतां हें गेलो सो ताणें आमकां पाठ घेत आशिल्लो कन्नड मेजर जानपदाचे तेजे पाठ घेत आशिल्लो आनी एक पाठ तांणी केल्ली म्हाका कसं की म्हळ्यार एक मनाक हंदा पयलींच म्हाका कन्नड आसक्ती जाल्ली ताचे नंतर थंय ते आसक्ती आनी कशी आशिल्ली जाल्यार म्हाका ते M.R. नायक म्हणून कुमटाचो तो पॉलिटिकल सायन्स लेक्चरर ताकेल पाठ आनीक लायक जावंक म्हाका इश्ट जावंक हांव कन्नड आसक्त आशिल्लो इमिडिएट जावन M.A. in कन्नडा करचो M.A. in पॉलिटिकल सायन्स केलें कन्नड आसक्त आशिल्ल्या मनशाक ताणें कसं केलें तागेले पाठान म्हाका बदलावण केलें हांव धारवाड विश्वविद्यालय वचून M.A. in पॉलिटिकल सायन्स राज्यशास्त्र केलें राज्यशास्त्र केले भितर म्हाका आलोचना जाली अयो देव हांव कन्नड करचें उठलो कन्नड म्हण आनी कन्नड
MA in पॉलिटिकल सायन्स जाल्या नंतर आनी कन्नड हें न्हू कन्नड हो. बरोबर MA in कन्नड केलें. 2 हय हय सब्जेक्टान दोन तुम्ही MA केलें. MA केलें. ताजे नंतर म्हाका फस्ट अपॉयंट जाल्लें कॉलेज आमकां MES कॉलेज. हं. MES कॉलेज मल्लेश्वरम आसा. हं. 93 अपॉयंट जाल्लो हांव थंय. ताजे नंतर चित्रकला परिशद आतां रामय्या इंजिनियरींग कॉलेजांत हें करतात. आनी भजन म्हणलें ताजें एक विसरलो सांगचें. हां, सांगा. आमगे गांवांत विठ्ठल भटमा म्हणून आसा. वय. हांव आयकलें. तो 90 वर्ष ताका. हं. खंयचे हें नाशी तो एक जोळी घालून घेता, एक हातांत एक साती धरून घेता, हं. खंय भजन आसा उकडून वता. हं. भजन म्हणटा. तेगेल भजन सेव पळोवन हांव एक लेखन बरयलें. हां. विठ्ठल भट्टरिगू भजना मोहा म्हणून. हं. जाल्यार बरोबर कोणी वता की ता- 90 वर्ष म्हळ्यार. हय आत्तां बेगीन हें जालां पयलीं वता आशिल्लो सांजसान चेडवां भजने क्लास घेता आशिल्लो. हं. तांकां कसंकी म्हळ्यार तांकां चॉकलेट हाडीत आशिल्लो. तागेल दुड्डाना हें कोरून न्हू तागेल म्हाका तें आमी सानपणां तागेर पळयल्लें अद्भुत. आतां तो ते भजनां म्हळ्यार आतां म्हाका उडो आशिल्लो तागेल पळोवन हांव सुमार शिकला. सानपणां आमी शिकिलो तसल अद्भुत जावन ताणें केलें. तसल सेव करतलो आतां कोणें नाच. वय. आणि ती तितलं वर्ष आतां उडगास उरका ते भजन म्हण केलें ते याद उरका न्ही. तांगेले ते म्हण बरें याद आसता. आतां कसंकी म्हळ्यार ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ येवन हं. ಭಜನ म्हण सांगल्यार ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ मुखार बसता विना भजन म्हळ्यार तांकां गोतना. वय. ताळ म्हळ्यार गोतना वय, तशें जालें. वय. ना जाल्यार तर की आतां आनी परत आयल्या ते हय. मस्तीतले अशी देवस्थानांतू अंतू चलता आसा आनी लोक बेगीन तांतू उमेद दाखयत आसत. मदीं सुमार बंद पडिला हय. म्हण की आशिल्लें. हय. आतां आनी ताका चालना मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता. भजनाक सुमार चेडू जावं बायल दादले हय. आसत ती हय, तरगेत हय. आसत. तर तुमकां युनिव्हर्सिटीसान डॉक्टरेट प्रदान केलें. ते डॉक्टरेट मेळ्ळें म्हणून तर खुशीची जाल्यार तो तेन्नाचो संदर्भ तेन्नाचो उत्साह आमकां सांगा. म्हाका खरें म्हळ्यार म्हाका डॉक्टरेट मेळटा म्हण म्हाका गोतना. हां. एक दीस म्हाका एक 3 घंटे एक म्हाका एक कॉल येयलें. हं. सर तुमगेलें नांव VS नायक बडकूर नेमे म्हणून त्यांनी इंग्लिशान विचारलें म्हाका. हय म्हणें हं. आमी अशी तमिळनाडूसान युनिव्हर्सिटीन उलयता आसाची. हां. तुमी येयले आमकां डिटेल पिटोवची जातवे हं. म्हणून विचारलें. कसलें क म्हणें. अशी डॉक्टरेटाक तुमगेले नॉमिनेट जाल्याची तुमी ओ. ते खातीर तुमगेले डिटेल पिटया म्हण हांव उठून डिटेल करून एक 800 पेज म्हगेले फोटो म्हगेले कसकसने अशें उठून पेटोवन दिले. मागीर तुमी जावन ताका काही प्रयत्न केले नाही. मा प्रयत्न हय हांव कसं प्रयत्न केलो. ताजे नंतर 2 हांव विसरून गेलो. 2 म्हयने नंतर म्हाका आनीक पण कॉल येयलें. तुमकां आमी अशी गौरव डॉक्टरेट दिवपाची. तुमी तमिळनाडा येवं का म्हणून सांगलें. म्हाका सपन कसं म्हूण कळना. ताजे नंतर हांव थंय तमिळनाडा म्हाका तांणी 1 वर्श जालें आतां वचून म्हाका हें केलें गव्हर्नरान हेजी तमिळनाडूक आनी बारी संतोश. आमगेले गांवांत उठलो तेन्ना म्हाका हें केलें म्हाका खुशी जालें. जाल्यार जबाबदारी आशिल्ली. खंयचे एक प्रशस्ती मेळटा सन्मान जाता ताच्या बरशी जबाबदारी बी वाडता. ते म्हणे ते बरोबर आसा. जाल्यार तुमगेली केलेली कार्याचे कोणकी एक दखल घेवन तुमकां आनी कसं की म्हळ्यार 5 लोकां दिले तांणी. तांणी ಒಟ್ಟು ಏಜ್ जाल्लो लोक हांव मात्र तांचो सान. आत्ता तुम्ही कन्नड प्राध्यापक. म्हगेल एकान अशें दिसता की आतांचे यंग चेडवांक तरणे चेडवांक कन्नड आसक्ती कमी. तर कन्नडाची आवड वाडोवच्याक कसं करता आसता. तांकां म्हळ्यार आतां आमीच आमगेले कॉलेजांत तांकां कसं की म्हणून सांगल्यार आतां कन्नड कली म्हूण एक बूक शिकयता. इंजिनियरींग कॉलेजांत कन्नड कली म्हूण येता. हय. आनीक कन्नड मनस्सु म्हूण एक इंजिनियरींग येता. म्हळ्यार कन्नड ಗೊತ್ತು आशिल्लो लोकांक कन्नड मनस्सु. आतां तें चेंज जालें सांस्कृतीक कन्नड म्हूण जालें. तांकां कसं करता इंग्लिशान कन्नड इंग्लिशान सांगता. तांकां इंजिनियरींग कॉलेजाक भायले बी उरता न्ही तांकां कन्नड सांगता. बट कसं की म्हळ्यार आमगेले एक चूक आमगेल्यान तो आसा. तो कसो चूक उलयले आमी ताका कसं करता ती हांसताच. तो कसं करता फाल्यां शिकना.
तूं अशें केल्लें अशेंच तूं हें करका म्हूण सांगलें तो शिकता. शिकोवच्यांत आमगेलेच आमी अगौरव हय. कोन्न दाखयलें खंयच्या विशयी शिकना जाल्यार तांणी एका कडेन शिकताची, व्यापाराक शिकताची, वय संपर्काक शिकताची. वय तांकां तें अनुकूल जावका जाल्यार कन्नड आतां सामान्य हांव बेंगळुरान पळयता कन्नड गोतसबीची कन्नड उलोवचेक वय मुखार एक पळयत जाल्यार म्हगेलो एक अभिप्राय कसो की म्हळ्यार आमी उलयल्यार कमी पडना. खंयचे भाशे वय उलयल्यार कमी पडना. आता मातृभाषा बी कोंकणी वय कोंकणी आसा मस्त लोक उलयनाची वय उलयनाची. ताका काही कमी पण नाही मेगेलेक विचारतात ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿನಾ ಸರ್? ಹ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ म्हणतात. ते आम्ही प्रयत्न करता हा. प्रयत्न जायना. तुमका एक विशेष पुरस्कार मिळा कन्नड सेवा रत्न त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ರತ್ನ एक 2017ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ म्हाका दिले. ते म्हाका ಗೊತ್ತना अशीची म्हाका एकल्यान फोन केलो. ಫೋನ್ ಕरून तुम्ही ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ डिटेल कळसಕೊಡಿ. डिटेल धाडले. धाडले भितर तांणी म्हाका एक 15 दिसांना तुमकां अशें तुमकां आमी अवॉर्डां दिताचे म्हूण सांगून बेंगळुरान म्हाका दिलें. म्हाका खुशी फस्ट तें बेंगळुरान तो म्हाका दिलेलें ते 2017 फस्ट म्हाका कितलो खूश जालें म्हळ्यार त्यानंतर मग दिसतो गोटू प्रशस्ती एक हावताळी वाजून दाखयलं सुरू झालं जाल्यार त्या आयन खुशी ताजे नंतर डॉक्टरेट आयल खुशी आसना तें भारी संतोश जालो. जाल्यार खंयचे प्रशस्ती जावका म्हूण हांव गेलो ना ताणें दिल्लें हांव घेतलें. त्याचे आता तुम्ही ते म्हणले प्रशस्ती जावका म्हणना म्हणून आता कालान साधारण प्रशस्ती मेळका म्हणून प्रयत्न करतले बी आसाची तुम्ही तांच्यापासून बेगीन दूर आसाची तर कारण कसलें आस की हांव खंयचेय काम म्हज्या मनात तृप्ती करता. एकल्याक इश्ट जावका म्हूण करना तांकां इश्ट जाता कडेन. हांव पयलीं तशी बरो काम म्हूण गेलो न्ही बरयलो बरयता बरयता म्हाका 1 वर्ष सुमार लोकांना तूं कसं बरयता म्हणलें बी आसा. ताज नंतर तूं भारी बरयता म्हण आसा तूं आनी कसं बरयना म्हणटा बरो नाका म्हूण तूं म्हणलें बी आसा. तशीच प्रयत्न आमी करचे फल मेळटा म्हणजे उदाहरण जाल्यार आमी कसं हें करनी ताका तग्गे बगी नडिबारदु म्हणटा न्ही तशी. तुमगेलो हो साहित्य प्रवास म्हणा महाविद्यालयात प्राध्यापक जाऊन शिकोवचो हे सर्व प्रवासान तो एक खंयचो अशी अविस्मरणीय विसरच्याक जायना अशी क्षण आसले आसा. म्हाका म्हगेलो स्टुडंट व्हडले लोक जाल्याची म्हाका म्हगेले एक 27 वर्स सर्विसांत हांव केन्ना तर खंय तर वता आशिल्लो तेन्ना कमी म्हळ्यार खंय तर एक मार्केटाक गेले 5 लोक मेळटाचे. नमस्कार सर म्हणटाची. तांणी गुर्त काडून उलयताचे न्ही ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಿದ್ದೀರಿ म्हणटा आनी बरे पोस्ट आसाची. आनी म्हाका एकदम फिल्म स्टार चेडूं जावं आनी हेंत जावं बरे लोक आसाची जाल्यार हांव उठ्ठो लोकांक गौरव प्रिती विश्वासान उलयता जाल्यार तांगेले कसले हांव तांगेले बेनिफीट घेना. जाल्यार म्हाका एक स्टुडंट एकलो चित्रकला परिशदांत हें करताले रे तागेलो एक आदर्श म्हणून स्टुडंट आदर्श म्हणून स्टुडंट तो आतां व्हड आर्टिस्ट जाला. हांव ताका क्लासाक येनाशिल्लो कितें मरे तूं मुखार तूं कसन करतलो तूं आर्ट स्टुडंट क्लासाक येना केन्ना पळयलें तूं तुगेले आर्ट डायरेक्शन म्हणटा म्हणल्यार तो मनुशाजी. हांव म्हाका दिसता आतां दिल्लींत व्हड बॉलिवूडांत तुजी आर्ट डायरेक्ट करता. आतां हांव यो देवा ताका तशें म्हणलें हांव म्हणलो ताणें तें म्हणिल्लें तो म्हाका येवन म्हाका कडेन येवन हांगा नमस्कार सर नान इल्ली दीन म्हणून जाल्यार तें अविस्मरणीय दिवस म्हाका भारी खुशी जाता. असले सुमार चेडवांची आमगे मुखार व्हडले लोक जाल्याची ते सांगचे गेल्यार सुमार टायम जाता. तुम्ही ते ताका म्हणिल्लें तागेले बऱ्या खातीर जाल्यार आज एक क्लासा येना जाल्यार की तागेले कसकी कामान तूं ताणें मस्तीतले प्रयत्न करून तर आतांचे हे तरणे चेडवांक तुम्ही खंयचो एक बरो संदेश समाजांत आमी कशी कसं करता म्हण मुख्य न्ही कशी उरता म्हण मुख्य न्ही आमी जिवनांत अनेकल्याक मादर जावन उरता.
मॉडल म्हणटाले मदर जनरेशन आमी कशी उरताची तांकां कसं न्ही तूं कशी उरका म्हण तांणी आमी सांगची न्ही आमकां पळोवन तांणी शिकता तांचे भाश जावं संस्कार जावं विश्वास जावं प्रीत जावं नमस्कार म्हणलें एक कॉन्सेप्ट ना आतां हाय म्हणटात आतां हून पळय हाय जाता हांव प्रति चेडवांक नमस्कार शिकयले नमस्कार म्हळ्यार मनशाक एक संस्कार ना जाल्यार मनुश्य कसलें प्रयोजन ना कितलो व्हड जावं तो ताका आतां चेडवांक संस्कार असलें मात्र जीवन संस्कार नाल्यार कसलें ना संस्कारवंतराक बदुकी म्हण सांगता तर आता तुमगेले इतलं साधना करत करत आता पावल्या मुखार आणि एक कसं की कर काश तुमगेले माथ्यान विचार आसा म्हाका एक डॉक्युमेंटरी करपा म्हणून इंट्रस्ट आसा हांव मरे रायटींग डॉक्युमेंटरी केलें उर्लोन करका हांव सुमार डॉक्युमेंटरी कोण दिलेची लालबागान तूं बेंगळूर लालबागान तूं रूख टूप पळोवन गेल्ले ते रूख पळोवन गेले रूख कसं करताची सौदे वले पोरजे वय करताचे ते मुरिदू बिद्द मरಗಳು ಹಕ್ಕಿಯಾದ ಕತೆ म्हणून हांव एक डॉक्युमेंटरी तांकां कोण दिली तांकां कशें जालें की म्हळ्यार म्हाका स्टुडंट उट्ट मेला आर्टिस्ट वचचे देखून तांणे म्हाका हेल्प जालें आनी कसं की म्हळ्यार आतां हांगा कागिनेलें तूं कनकदासालें एक कनकदासान जीवन चरित्राची फुल्ल शिल्पां केलेची त्या शिल्पां केल्लो फुल्ल तांकां हांव रिटर्न डॉक्युमेंटरी कोण दिली तशी महात्मा गांधीजी अरसीकेरेन तूं तेगेले चिताभस्म आशिल्ले प्लेस थंय तेगेले एक फुल्ल शिल्पगळ ताका एक डॉक्युमेंटरी कोण दिली आनी गोविन हाड वचते खंड बी देखो मांस बी देखो थंय एक जलील स्थळ आसा हावेरीन कोडियाल बैल म्हणून हय थंय एक ताणें एक पार्क केलें ताजे एक सान एक डॉक्युमेंटरी कोर न्हू दिलें अशी केलें तर नंतर खावी केले आमगेले कोंकणीचे खावी केले ताजे बद्दल ती विणा श्रीनिवास म्हणून एक तिणें तिगेले बारी इश्ट जालें म्हाका तिगेले बद्दल हांव एक परिचय बरयलें बेंगळूर युनिवर्सिटीचे ना मागेले तें एक BCA म्हगेले एक चॅप्टर घेतले तुमगेले ते हंतू आसा सिलेबसान तो BCA 3rd सेमिस्टराक 4ನೇ पाठो खावी कले आकर्षणीय सले म्हणून न्हू म्हाका कशें संतोष म्हळ्यार आमचेगेले एक कले करावळी कले गोमांतकासान आयिल्ले कले कितलो प्रसिद्ध जाल्लें संतोष तें आमी विचारलें तांणी घेतलें संतोष जालो आता इतलं उठू तुम्ही न्यूज पेपरा बरोवन दिता इतलं साहित्य बरयता प्राध्यापक म्हणून कार्य करता तेन्ना तुमगेलें अगदी व्यस्त जीवन म्हणून दिसून येता ताका तुमगे कुटुंबा साथ कशी म्हगेले कुटुंबा साथ आमी म्हळ्यार म्हगेले बायल जावं चेडूं जावं बारी म्हाका सहाय सहकार दिताची नाजाल्यार म्हाका इतलें करचें जायनाशिल्लें कर काम म्हूण एक सहकारान सपोर्ट जावका तांणी सपोर्ट करताची सपोर्ट करचे देखून इतलो म्हाका बरोशें जालें तांकां धन्यवाद सांगता तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले हांगा आसाचे ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून सांगा हे म्हाका पयर सद्या विश्वकर्मा अभिवृद्धी निगम म्हणून आसा तांणी सुवर्ण कर्नाटक प्रशस्ती म्हणून म्हाका बेंगळुरान रवींद्र कलाक्षेत्र दिलें पयर सद्या दिल्लें हें ताजें हें डॉक्टरेट आयिल्लें तमिळनाडू युनिवर्सिटीसान हें म्हाका हांगा KR पुरमांतू राघवेंद्र स्वामी मठ आसा थंय म्हाका उपन्यास आपयलें तेन्ना थंय म्हाका सन्मान केल्लो हें सिंधी कॉलेज म्हणून कन्नड राज्योत्सव गेल्लो थंय म्हाका ऑनर केल्लें हें म्हाका बसवा प्रशस्ती दिल्ली बसवा अवॉर्ड म्हाका एक 3 वर्सां पयलें बेंगळुरान तूं कन्नड साहित्य परिशदान तूं प्रोग्राम जाल्लो दिल्ली हें म्हगेलो आत्मीय स्नेहित केशव गोपाल अयंगार म्हणून तांगेले एक बँक आसा बँकान कार्यक्रमाक गेलो तेन्ना म्हाका ऑनर केल्लें बूक दिवन चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ प्रशस्ती पुरस्कार हे कार्यक्रमाक हांव आनी दोगलक गेस्ट जावन आशिल्ले सद्या 1 वर्सा पयलें ताजे हो अविस्मरणीय टायम हो म्हगेलो हे कर्नाटक शिल्पकला अकादमी हांव सुमार लेखनांनी बरयलें ताजे खातीर दिल्लें एक पत्र प्रशंसनीय हे गांधी स्मारक निधी बेंगळुरांत आसा ते तांगेर गांधी शिल्पकला तांणी फुल्ल डॉक्युमेंटरी कोरून दिल्ले सर्वोदय दिनाचरणेक तांणी म्हाका दिलेले
तुमगेले हे जीवन प्रवास ऐकून अगदी खुशी जाली. आमगेले विक्षकांक बी तशी जाल्ली उरतले. आणि तुम्ही आत मुखार आनी कसं डॉक्युमेंटरी कर का हे ते विचार केला ते सर्व तुमगेली इच्छा पूर्ती जावो. सर्वांक आनी थोडे इन्फॉर्मेशन तुमगे निमत्यान साहित्य मेळ्ळो हे अशी आमी येवजताची. आणि आमगे इतले वेळ पळयले बद्दल सर्व वीक्षकांक धन्यवाद आणि तुमकां सुद्धा धन्यवाद. नमस्कार, धन्यवाद.